बरेचसे सगळ्या प्रेसचा मेडिटेशन योगा करून सदा करते दिसता तुका तर डेली आम्ही थोडे तरी रुटीनान दवरपाक जाय. हांव म्हणटा की 1 वर 1.5 वर सदा करचें अशें म्हणना, पण एटलिस्ट एक 20 मिनटां तरी आमी डेली एक रुटीन दवरपाक जाय. सकाळीं उठले मातशी बॉडी वॉर्मअप केली, थोडीशी आसनां केली, ताच्या उपरांत थोडे प्राणायाम केले, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रील ब्रिथींग केले, भ्रामरी केली, मागीर कपालभाती, असे थोडेसे ब्रिथींग एक्सरसाइजीस केले आणि एक 5 मिनटां ध्यान केलें, मेडिटेशन करपाचें आणि आपले डेली रुटीन आसा ते चालू दवरपाचें. हातूंतल्यान कितें जाता, बॉडी आमची हेल्दी उरता, तशेंच मॉर्निंग आमचें स्ट्रॉंग उरता. हय कपालभाती करता. परत एकदा कपालभाती करया आमी. कपालभाती करता खूब फास्ट आनी कंटिन्यूअस आणि श्वास सोडटा आसतना पोट ओके लांब श्वास घेवया आणि भायर सोडया. कपालभाती श्वास घेवया आणि चालू करूया. श्वास जाले जाल्यार रिलॅक्स करूया. डोळे बंद. शरीरान जे बदल जाल्यार ताचेर लक्ष करूया. आणि भ्रामरीचा राउंड करूया. लास्ट बोटा बोटाच्या सकयल, रिंग फिंगर बोटाच्या वयर, मदली बोटां नाकाचेर, इंडेक्स फिंगर दोळ्यांचेर आणि अंगठ्यांनी कान धांपया. नाकांतल्यान श्वास भितर घेवया आणि श्वास सोडटा आसतना हामींग साउंड करूया. श्वास भितर, श्वास सोडया. कान बंद चालू. रिलॅक्स आणि श्वास नाकातल्यान श्वास भितर आणि श्वास सोडटा आसतना हामींग साउंड.